भौशीक शिगम्याक अंत्रुज म्हालांतल्यान सुरवात जाता। 2 वर्सांचो विसव घेतल्या उपरांत शेनवारा फोंडेचे रस्ते शिगम्याच्या मेळांनी दोन वर्सांचो विसव घेतल्या उपरांत शेनवारा फोंडेचे रस्ते शिगम्याच्या मेळांनी परत गजबजले। नाल फोडून मिरवणूक सुरवात करतना गोंय राज्याचे आदले मुखेलमंत्री आनी फोंडेचे आमदार रवी नायक, गोविंद गावडे, आदले दक्षिण गोंय खासदार नरेंद्र सावयकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आसले। गोयचे सांस्कृतिक पारंपरिक दायज म्हळ्यारूच शिगमोत्सव। ज्या तरेन आमचे आदरणीय आदले मुख्यमंत्री आणि सध्या विद्यमान आमदार 1980 पासून सुरवात केलो हो शिगमोत्सवाचे मुख्य उद्देश आमची संस्कृती जी आसा ती एका पिढी कडेन दुसरे पिढी कडेन पावचे बरोबरूच भौसांच्या विचाराचो प्रसार जावचो। जेणेन करून कष्टकरी समाज जो आसा, शेतकरी समाज जो आसा, तांणी शेतां बाटांत कसले नंतर तांकां एक उमेदीचें लार तांच्या आयुश्या भितर येवचें आनी हेच सगळे आपले मतभेद विसरून मनभेद न जाता आज प्रत्येकान एकठांय येवचें आनी ह्या अनुशंगानूच आजचो हो शिगमोत्सव आनी ताजे आज स्पर्धा रुमटा मेळाच्या माध्यमांतल्यान चित्ररथाच्या माध्यमांतल्यान जेणे करून गोंयचे हे कलाकार जे आसात ते गोंयचे कलाकारांक एक व्यासपीठ मेळून दिवचें। रुमटा मेळाच्या माध्यमांतल्यान जे लोकनृत्य जे आसात, जे आमचे कल्चर जे आसा ते कल्चराच्या माध्यमांतल्यान सगळो गांव जो आसा तो एकठांय जावचो। ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आजचो हो शिगमोत्सवाची सुरवात आज आमी ह्याच अंत्रुज महालांतल्यान करतात। आमी सरकार आनी डॉक्टर कार्यवाहू जो मुख्यमंत्री जो आसा आनी त्याच बरोबर बाकी सगळे आमचे अधिकारी जे आसात तांचे मनपूर्वक आमी आभार व्यक्त करतात।